जुआंवाचें शुभ वर्तमान। जेजू गालिल्याच्या वो तिबेरासाच्या दोंगराचे पोलतोडी गेलो आनी लोकांची उरपोंच ताचे फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवंता खातीर तो करताल्यो त्यो खुणा तांणी देखलेल्यो। जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसा सांगाती थंय बसलो। जुदेवांचो पास्काची परब लागीं पावलोली। आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपोंच आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हणलें, ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंयचे म्हूण आमी उंडे घेवचे? ताची परिक्षा करूंक ताणें हें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणा आसलो। फिलिपान ताका जबाब दिलो, एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनाराची उंडे तांकां पावचे नात। ताच्या शिसा मदल्या एकल्यान आंद्रे, सिमोन पेद्रूच्या भावान ताका म्हणलें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता? जेजून म्हणलें, लोकांक बसयात। हे सुवातेर जायते तोंड आसा। म्हणटूच लोक बसलो। दादलेच सुमार 5000 आसले। तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वांटले। तेच परी मासल्योय वांटल्यो। तांकां जाय तितले वांटून दिले आनी ती दादोशी जातोच ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं न्हय। देखून तांचे खावन जातोच जोवाच्या 5 उंड्याचे उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो। ही तांणी केल्ली खुणा लोकांन देखली तेन्ना तांणी म्हणलें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबावा विरेत होच तो। ती येवन आपणाक बोलान व्हरूंक राजा करूंक सोदताली म्हणून जेजू जाणा आसलो। देखून तो कडसरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो। देवाचें उतर हें।